गेल्या दिसांनी आमी आयकलां कशे भाशेन धर्म अधिकाऱ्यांनी ताका धर्म परगटूंक दिवंक ना. ताणें सांगलें पयलें तुवें धर्मशास्त्राचे फिलॉसॉफीचे अभ्यास करूंक जाय. तुका शिकप ना, शिकप आसूंक जाय आनी त्या वरवीं तूं हो धर्म परगट कर. पातकां विशयी कितें, साल्वसांव कितें तें सोजमून पयलें तुवें थियोलॉजी धर्मशास्त्राचो देवाचो अभ्यास करूंक जाय. आनी तें ताणें केलें. 40 वर्सांचो तो पिरायेर आसतना शाळेच्या भुरग्यांच्या शाळेंत बसून व्याकरण शिकलो, अभ्यास केलो. मागीर उपरांत कॉलेजीन युनिवर्सिटीन गेलो, थियोलॉजी केली, फिलॉसॉफी केली आनी आतां मागीर दुसऱ्यांक ताचे शिश्य जावंक स्पिरिच्युअल एक्सरसायज वापरून परिवर्तन करतालो. जायते लोकांनी ताका फुडो दिलो. भीक मागून काम करून ताणें हें काम फुडें व्हरलें आनी मागीर शेवटाक रोमान वचोन पाप साहेबाच्या खाली तो एक रिलिजियस गट सुरू करता. येशू संघ सोसायटी ऑफ जीसस स्थापन करता आनी ताचे वांगडे सान फ्रांसीस शावियर, पीटर फेबर, सायमन रॉड्रिगीस, कोर्दुएर आनी एक 10-12 जाणांक घेवन सोसायटी ऑफ जीसस तो सुरू करता. आनी हे भाशेन तरणाट्यांक दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर परगट करता. तो जेजू आमकांय आपयता. प्रत्येक जाणांची जेजू गरज आसा. जावं आमच्या घराच्या जाग्यांनी, कामाच्या जाग्यांनी कशे परी आमी आमच्या फुडच्या पिळगेक जेजूची बरी खबर परगटूंक वावरूंक आमी शकता.